एक्झॅक्ट खबर ना कितें घडलें तें, पण अजून कित्याक ही उजो लागला पळय तो कळोंक ना. पण सकाळी 9 सुमार 9:15 सुमार हे सुरू जाला आणि ते हांगा तेंचो सेक्युरिटी स्टाफ बी कोण नाशिल्लो. हांगा जे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा पळय तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें हांकां की हांगा कितें तरी पेट्टा, उजो धुंवर येता कळ्ळें. ताच्या उपरांत ते हॉटेलवाले जे कोण आसा पळय ते हांगा आयले आनी पळोवपाक हे कितें चल्लां काय. तर म्हाका दिसता चड हानी जाली. जनरेटर आसा, जनरेटराक उजो पेटल्या उपरांत इलेक्ट्रीक तेंचो ट्रान्सफॉर्मर थंय आसा, तेच्या कुशीक जनरेटर आसा आनी थंय सेफ्टीक टँक हेची टँक आसा, HP इलेक्ट्रीक टँक. आनी तातूंत कितें जालें अजून एक्झॅक्ट फायर ब्रिगेडीन अजून सांगूंक ना कितें जालां तें. पण जाल्यार ही सारकी वायट गोश्ट. कित्याक म्हाका असं दिसता की सेफ्टी जर कितें तेंच्यांनी घेवंक ना हे घडपाक जाल्यार हे प्रकार घडले आसतले. आमी आसात आजोबा टेम्पल जे आसा आशवे, मेन रोडाच्या देगेक टेंट स्टँड जे रिसॉर्ट आसा तांचे हे प्रिमायसीस आसा आनी हांगा ट्रान्सफॉर्मर आसा, ताच बरोबर जनरेटर आसा आनी एक टाकी आसा. हे सकाळी 9 सुमार आग लागल्या आनी मॅसिव आग लागल्या आनी मेजर आग लागल्या कारणान खुबशे तेंचे प्रॉपर्टी जी आसा लुकसाण जाल्लें आसा. खंयची जिवीत हानी जाल्लेली ना, ह्युमन इंजुरी सद्या जाल्ले ना. पण एकंदर हांगा जर पळयतात जाल्यार कित्या शॉर्ट सर्किटा खातीर जालें की आनी ताका तें कारण अजून कळोंक ना. पण सद्या पेडणे फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आनी हांगाचे लोकल जे आसा हांच्यांनी मेळून हे जे आग पालोवपाक ताब्यान घेतलेले आसा. ताच बरोबर मांद्रे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस स्टाफ सुद्दां हांगा जाग्यार पाविल्ले आसात. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमणी.